चवथ लागीं येता त्या टायमार आमी स्पेशली म्हापशाच्या म्युन्सिपालिटी कडेन मागतात की तेंच्यांनी ही जी दुर्वेवस्था जाल्ली आहा ती सारकी करची आनी ती सारकी करतना त्याच्या अवतीभोवती जी वातावरण आहा ते सुद्दां तेंच्यांनी पळोवचें की जे वातावरण तुम्ही पळयशात जाल्यार प्रत्येकाच्या आरोग्याक प्रत्येकाच्या बाजारांत भोंवपाक हे बरोबर ना। आज तुम्ही पळयशात जाल्यार म्हापशान जागोजागी खळग्यांचें साम्राज्य जाल्लें आहा। म्हाका तर असो भंय जाला की कोण एखादो गणपती घेवन वयता, गणपती विसर्जनाक जर वयता तर म्हाका जर भंय जाला की तो वाटेर खळग्यान पडों शकता आनी हे असले कसले प्रकरण जावचें न्हू म्हणून बेगीनच्या बेगीन म्युन्सिपालिटीन हेचेर स्टेप घेवची आनी ही स्टेप घेवन हे जे खळगे आसा ते तेंच्यांनी पूर्णपणे बुजोवचे। आमी गव्हर्मेंटान तेंच्या वांगडा आसात म्हणून तेंच्यांनी ह्यो पाळच्यो, लोकांक त्रास जावचो न्हू म्हणून पाळच्यो आनी ह्यो जर ते पाळिनात अशें जर आमकां फुडें दिसत जाल्यार हेचेर आमी आनी कसली तरी प्रखर भुमिका घेतले। प्रखर म्हणजे आमी एक तरी उपोशण करतले नाल्यार रस्त्यार देंवतले। मजगतीं हिंदू जनजागृती समितीन म्हापशेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें। 15 ऑगस्टाक प्लास्टीक तिरंगे विकपाक बंदी घालची आनी गणपती विसर्जना खातीर चवथी पयलीं तार न्हय ओसपून घेवची म्हूण समिती मागता। एक म्हणजे आमचे जे प्लास्टीक ध्वज आसा 15 ऑगस्टाक हो प्लास्टीक ध्वज जे खंय उडयले वता त्या संदर्भात सरकारा कडेन जागृतीचो विशय जनतेकूय आव्हान की हे सगळे प्लास्टीक ध्वज वेवस्थीतपणे तांणी हाताळचे आनी वापर करपाचो आसा प्लास्टीक हो बंद करचो ह्या दृश्टीन ही मागणी आसा। दुसरे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे जे आसा मुर्त्यो ह्यो ज्यो वापरल्यो वता हाजेर बंदी आसा सरकारा कडल्यान, तरी पूण काही प्रमाणात हे वापरतना अनेक ठिकाणी दिसतात आनी मागीर विसर्जन जालें काय वयर उफाळून येता ताची विडंबना जाता। हे सगळे थांबचे आनी हांगासर जो तारी कडेन जो गाळ आसा तो विसर्जनाचे ठिकाण आसा ते साफ जावचे, स्वच्छता करची अशे तरेचे 3 मागण्यो घेवन हांगासर हे शिष्टमंडळ आयले आनी हो निवेदन आमी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरान लक्ष घालता अशें सांगलें। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते।